मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव, सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स। मुळगाव थळाव्यांची खण व्यवसायाआड झूज चालूच, मागण्यो घेयात गंभीरतायेन, ना जाल्यार गावात खण व्यवसाय करपाक दिवचे नात, मुळगावकारांची शिटकावणी। सावड्डे वाठारात खणकाम बंद, थळाव्या ट्रक धन्यांनी उक्तायली तिडक। 8 दिसां भितर हाचेर निर्णय घेवन खणकाम परतून चालू करपाची दिल्या शिटकावणी। उपासनगरात प्रवाशांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपाक अंडरपासाची मागणी, भौशीक बांदकाम मंत्र्यान केल्ली संयुक्त पळोवणी, उपाय काडपाचेर भर। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मुळगावच्या थळाव्यांची खण व्यवसायाआड सुरू आशिल्ल्या निदर्शना उपरांत उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईक हांनी थळावे आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसयत मुळगाव खण सुवातेर पावलो। खण कंपनी आनी सरकार आमचो गाव वांटोवपाच्या मागण्यांविशीं गंभीर ना आनी तांच्या मागण्यांक गंभीरतायेन घेतले ना जाल्यार गावात खण व्यवसाय चालू दवरपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी मुळगावकारांनी दिली। राज्यांत साबार बेकायदेशीर प्रकरणांत भर पडल्या। मुळगाव चलपी बेकायदेशीर खणकामांक लागून थळावे बरेच बेजारल्यात। साबार फावटी कागाळी करूनय संबंदीत हाचेर कांयच दखल घेयनात। सरकारानय कानार केंस सोडल्यात। आमचो गांव वाटावपाक आमी मुखार येतले। आमच्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन हे खणकाम सुरू जावचेच ना, थळावे हट्टाक पेटल्यात। आउटपूट असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना। आमच्या इतल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता। अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हटल्यार 13 मिटिंग्यो जाल्यो। एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली, पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो अजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना। आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा, फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय, जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो, परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो भुरग्यांच्यो, तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता। तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड। तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू, तुजो आवाज येता न्हू, तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हे जाता। तो 300 मिटर म्हणून 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज। आनी जेणे करून जम म्हणटा ती सारकी आमकां गांवकरवाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारकी जम मेळना। आमी आतां करपाचें कितें? आमी सगळ्या कडेन आतां सीएमा पर्यंत आमी आमचे हे दिल्ले आसा, वचोन सुद्दां येयले, पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेना। म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इश्यू हे सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत मायनिंग ऑपरेशन बंद, कायमचे डे नायट दोन्ही बंद करपाचे अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा। खरें मायनीचे आमचे आतां 4 दीस जाले आमचो स्ट्रायक चालू आसा आनी रात दीस आमी थंय मायनीच्या स्पॉटार हांगासर आमचे सगळे गांवांतले लोक रावलेले आसात। आनी त्या प्रमाणे काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान लेटर येयलें की मिटींग आयज हें केल्या म्हणून 3:30 मिटींग आहा। आनी सकाळीं मागीर डेप्युटी कलेक्टराची मेसेज येयली की PI आनी डेप्युटी कलेक्टर हो मुळगांवचे इन्स्पेक्शन करपाक मायनीर येवपाचे आहा, तेन्ना तुमी हजर रावचे। त्या प्रमाणे आमचे गांवचे सगळे पंचायत मंडळ म्हूण कमिटी म्हूण सगळे हजर आसल्यो। आयज आमी कलेक्टराक जी खरी वस्तुस्थिती आहा ती कलेक्टराक दाखयल्ली आसा आनी कलेक्टरान ते स्वता पळयल्ले आसा। आमचे जे कितें इतले दीस आमी बोवाळ घालताले की आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा, गांवचे प्रॉब्लम आसा, गांवच्या अस्तित्वाचे जे प्रॉब्लम आसा, हे आमी जे आयज बोवाळ घालतले ते आयज कलेक्टरान फिजिकली येवन पळयल्ले आसा आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा कंपनी। आज मेरेन जे कंपनीन आमकां एश्युरन्स दिले, पण ते एश्युरन्साचेर ते काय फॉर थरोंक ना, तेंच्यांनी जे कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन करूंक ना, म्हणून आयज आमकां मायनीर वयर येवचें पडलें। आनी जे आमचे मेन प्रश्न आहा ते आयज 3:30 डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा ऑफिसान, तेन्ना ते मेन प्रश्न आसा हे आमी जे आमचे सेकंडरी कितें आसले शेताचे तळ्याचे जे आनी कितें आसले पळय ते आमी कलेक्टराक सगळे सांगलेले आसा आनी कलेक्टरान ते नोट केल्ले आसा। सांजे जे मिटींग आसा ही सांजची आमची 3:30 कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा आनी मेन जे आमचे प्रश्न आहा जी लीज म्हणा जावं घरां म्हणा देवळां बिळां ती लिजान येयल्ली आसा, बफर झोन म्हणा किंवा नायट शिफ्ट म्हणा हेजेर डिस्कशन आमी सांजे करता। आनी आतांच हांव तुमकां सांगता
जे आमचे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन आम्ही सर्वे प्लानाचेर बफर झोन जो दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा त्या मताचेर. दुसरी नायट शिफ्ट ही कॅन्सल जावची हेजेर आमी ठाम आसा आणि जो पर्यंत हे प्रश्न आमचे सॉल्व जायना तो पर्यंत मायनिंग एक्टिविटीज इन मुळगांव जे आसा ऑपरेशन ते सगळे बंद आसतले आणि बंद दवरतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. सावड्डे वाठारात खणकाम बंद आसा, हेर वाठारात चलता. हाका लागून थळाव्या ट्रक धन्यांनी तिडक उक्तायत 8 दिसां भितर हाचेर निर्णय घेवन खणकाम परतून चालू करपाची शिटकावणी दिल्या. नाजाल्यार मुखार कितें जायत ताका सरकार जापसालदार थारतले अशेंय तांणी सांगले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. सध्या गव्हर्नमेंट आमचे कडेन पॉलिटिक्स खेळटा. हांगा माल भरपूर बारा जाणां माला गांवरी मालाका फक्त परमीट दिना. तो परमीट दिलो 12 जाणांचो 1 लाख. हांगा हे पॉलिटिक्स घेता खेळटा आनी म्हाका पडटा येतो एंड ऑफ द रेनी सीजन परत दितलो आनी तो चालतो जाल्यार एडवान्स दिवंक गाडी आनी तिकडे पयशे ना गाडी पयशे तेही टायमार आतां रावया म्हणल्यार मागीर परत तो इशू सावड्डेचे जे ट्रक ओनर आसात हेंची एक मिटींग घेतली. सगळे जे ट्रक ओनर आसात हेंनी आज मिटींग एक घेतली. ह्या मिटींगेक अशें ठरयले कडेन आसा की नॉर्थ सायडीक मायनींग चालू आसा आनी ह्या सावथाक ही मायनींग बंद आसा आनी चड करून सावड्ड्या ते लायन म्हणटरेक आमचेर खूब उपासपाराची माळी हेले कडेन आसा. तेणी सरकाराक एक शिटकावणी दिले कडेन आसा आनी ती शिटकावणी म्हणली जाल्यार जर 8 दिसां भितर जर तुमी जर ही मायनींग थंयची जर चालू करनात जाल्यार आमी मुखाली कितें एक्शन घेवपा जाय तें घेतले आनी तें केदें व्हडलें आसल्यार कोता येता आमी तें एक्शन घेतली म्हणून. आतां मायनींग ही बंद जाल्ली आतां गेली जो जर 15 वर्सां जालीं मायनींग बंद आसा आनी ही बंद उरपाचें म्हणलें जाल्यार जे कितलेशे स्कॅम जाले म्हणून बोवाळ जालो. 36,000 कोटीचे स्कॅम जाले. थोडे कडेन जो मायनी आसात ह्यो चालू आसले पूण आज जे सावड्डेचे जे ट्रकवाले आसा सगळे हेणी आज एक निश्चय केले कडेन आसा जर तुमी आमकां जर मायनींग स्टार्ट करून दिनात जाल्यार हेचे मुखार जें कितें जातलें हेका जबाबदार सरकार आसता म्हणून. आतां पळोवया तेणी 8 दिसांचो टायम दिला. 8 दिसां भितर सरकार मायन स्टार्ट करपाक प्रयत्न करतलो काय ना हें आतां पळोवचें पडटलें. आयज 12-13 वर्सां जालीं ह्या सावड्ड्या मतदारसंघ सावड्डे व सावथ गोवा जे मायनींग आसा हें बंद जाल्लें आसा. लोकांची सामकी परिस्थिती सामकी बिकट येयल्ली आसा आनी आयज आमी अशें जाला की एवरी टायम जो मायनींग चालू जाता हे 8 दिसां खातीर 15 दिसां खातीर चलयतात आनी ह्या लोकांक सामके रिणान घालून सामके हेंचे हें केल्लें आसा सामकें. सो हांव आयज आमी जे सगळे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचे अंडर सावड्ड्या हे आमी सगळे ट्रक ओनर हांगा एक जाल्ले आसा. आमी एक डिसायड केल्ले आसा जर हो सरकार जर 8 दीस भितर हें सस्टेनेबल मायनींग चालू करना आनी आमकां कंटिन्युअस जर काम जर दिना जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतला आसा आमी खंय तरी आमी प्रोटेस्ट करतले आनी आमी आंदोलनान बसपाचें गरज पडले जाल्यार आमी पणजे येवपाची सगळ्यांनी डिसायड केल्ले आसा. उलयला एकदम बरोबर उलयला. हांगा कोणाकूच हांगा मायनींग गाडी स्टार्ट करून वचपाक परवडना. तेन्ना सरकारान हेजेर सामकें लक्ष घालचें. सामकी उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा. हो क्रावड आसतो तुमी पळयल्लो आसा कितली ट्रक ओनर हांगा आसा ते गाडी कितली बेकार आसा त्यो पळयात आनी मस्त निर्णय घेयात. मिटींग जी आज आपयल्ली ती आमी खंय तरी हांगा नॉर्थ गोवा फूल स्विंग मायनींग ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी सावथ गोवा आजून एक सुद्दां मायन ऑपरेशना येना. 14 वर्सां लागली गव्हर्मेंटाक ती 14 वर्सां जाली आतां एक सुद्दां मायन ऑपरेशना येना आनी गव्हर्मेंट टॅक्स हो इन्क्रीज करत आसा एवरी इयर. पयर आनी ताणें फिटनेस फी म्हणून एक टॅक्स बसयल्लो आसा. 15 वर्सां जाली ते पयली गाडयां 20 वर्सां 15 वर्सांचेच लागलो तो 12 वर्सांचे 13 अशें. म्हणटकीर तो फिटनेस फी टॅक्स जो आसा तो खंय तरी एक 15-16 हजार रुपया आसा. असो सगळे टॅक्स जर धरले जाल्यार 60-70 हजारा कडेन टॅक्स येता. तेन्ना हांगा 70 हजार लोकांनी जोडूं जायना वर्साक कित्याक हांगा कामूच ना. मायनींग म्हणटा ती एकूच चालू ना. आतां कमेंको जातली तेन्ना खबर येवं
ऑपरेशनां आसा तो म्हणटा जातलें पूण ताका इसी तितली ना तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की खंय तरी आमकां सफिशंट दोनी मायनी ऑप्शन जाल्या जिंदालाची बी जागो मायन जिंदालान घेतल्या ती ताणें ऑपरेशनां हाडची आनी सफिशंट जशें लोकांक काम मेळटलें तशें काम सुद्दां बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करचें कारण टॅक्स आनी भरपाक हांगा लोकां कडेन पयशे ना आनी ह्या फाटी आतां आमी टॅक्स भरचे ना आज आमी मिटिंगेक हांगा ठरिल्लें आसा की समज जर तर काम स्टार्ट जालें ना 15 दिसांचो अल्टिमेशन जो आसा तो लोकांनी म्हणून 15 दिसां आमी रावया आतां 15 दीस काम स्टार्ट जावं ना जाल्यार खंय तरी आमकां लास्ट आंदोलनाचो विचार करचो पडटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उपासनगरात प्रवाशांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर अंडरपासाची मागणी आनी हे सुवातेर जावपी साबार समस्यांचो रेवाडो थळाव्यांनी मांडलेलो. आयज भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांनी आमदार आंतोन वाज आनी थळाव्यांसयत उपासनगर वाठाराची संयुक्त पळोवणी केली. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर गरज पडल्यार एस्केलेटर आशिल्लो पदयात्री पूल बांदपाचे उतर आमदारान ह्या वेळार दिले. तशेंच शक्य जाल्यार फ्लायओव्हरा खाला मोटारीन चलपी अंडरपासाची कार्यक्षमताय सिद्ध करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. संयुक्त तपासणी उपरांत समस्यांचो व्हडलोसो भाग सुटावो जाला अशें आमदार आंतोन वाज म्हणटा. 7 वांगड्याची समिती तयार जातली आनी संभाव्य उपाय करपा खातीर आमदार आनी NHAIचे अधिकारी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांकां परतून मेळटले अशें समाज वावुरप्यांनी सांगलें. पयर म्हाका ताणें सांगलें की लोक घेवन आपल्याक मेळ्ळे आपणें तांकां एश्युरन्स केला की म्हाका घेवन येता वी ट्राय टू रिजॉल्व द प्रॉब्लेम. हांगा तांचो एक डिमांड आहा तो क्रॉस ओवर करपाक पेडेस्ट्रेशन्स. सो ताजे खातीर हांवें तांकां सजेस्ट केलां जें हांवें मडगांव शहरांत जेन्ना रेल्वे आयली रेल्वे हें जालें तेन्ना हांवें तो मडगांव डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. सो ताजे खातीर हांवें तांकां फुटब्रीज घालो एक्सक्लुझिवली चलून वचपाक खातीर लोकांक आनी आमी मातशें हायट कमी आशिल्ले कारणान डिझायन बरो जालो सारको प्रॉब्लेम ना जाणट्यांक सुद्दां. हांगा तो म्हणटा फुटब्रिजाची हायट मातशी वयर आसपाक शकता. इफ इट इज मोर then I have suggested that we will put escalators so that there is no inconvenience to the old people. To that extent, all right. Second आमचो डिमांड आहा तो मोटरेबल दीस मुखार खंय तरी आयल्यार ते ताजेर तांकां सांगलां हांवें एग्जामीन करा टेक्निकली एग्जामीन करा कशें बसोवपाक जाता तें 2 ऑप्शन्स तयार करा. आनी आय हॅव टोल्ड देम दॅट आय वील कॉल देम पेंजीम नेक्स्ट वीक ड्युरिंग असेंब्ली सेशन. आमदारा कडल्यान मेसेज जाता एक 7-8 जाणांक तांकां म्हटलां येया. We'll give them a presentation and see which could be the best option. To that extent, we'll try to resolve. इमिजिएट रिलीफ म्हणते रंबलर्स तुम्ही घालपाक लायले रंबलर्स that is minor. ते घालपाक फाल्यां घालपाक तांकां सोमार पर्यंत घाल म्हटलं ते तांचे असले रंबलर्सांचे बी कितें आसा ते इमिजिएट ते म्हाजी गरज ना. त्या आमदारान सुद्दां सांगलां ताणें बरोवन दिलेलो तो दे वील पुट. दॅट इज नॉट ए इशू. देयर मेन इशू इज फुटब्रिज for public to go and then that some motorable access or something. सर पण तो मोटरेबल ऍक्सेस तो सारको लँडिंग पॉइंटाचेर येता ते हांव तुका कांय सांगना आतां. I cannot make any statement on this because unless there is these are all based on technical parameters. But within the technical parameters we will try to find out a solution. That is what I said, prepare 2 options. Which option is easier for them, which option is easier for the department, we will try to execute. हाजे मुखार जेन्नाय नवो प्लॅन ते तयार करता कसलो तांकां म्हटल्यार टेक लोकल MLA local people, stakeholders, at least show them the plan so that tanga kine jar suggestion karpache asa they can make those suggestions and we will try to best to see how we can try to incorporate whichever is possible. मागीर अशें करचे पेक्षा पयलीं गेले जाल्यार चड बरें. दिसा पण दाबोलीम जो तुम्ही हे केल्लो डायव्हर्जन विशाल मेगा मार्टा कडेन 1-2 महिने टायमिंग दिल्लो इट ऑलरेडी मार्च ताका स्कोप टाइम कितलो चालू आहा. आमी तांकां डेडलायन दिल्या डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता की आमच्या जे उपासनगरचे आमचे रेजिडेंट आसा तांकां सामकें डिफिकल्ट आसतालें क्रॉसींग जावपाक. हांगा क्रॉसींग दवरूंक ना ताका लागून हायवे ताका लागून आमी सगळे रेजिडेंटान आमी एका आमचो PWD मिनिस्टर सर दिगंबर कामतीक आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें लोकांनी दिल्लें. हांवें ताका लेटर केलें आनी आयज तेणें इन्स्पेक्शन केल्लें. आयज सर दिगंबर कामत सर हांगासर सायडीर आयलो आनी लोकांक एक्सप्लेन केलें की लोकांनी ताका सांगलें बाबा आमकां कितें जाय तें. आनीक आयज आमकां इसर सोल्युशन अशें येयलें की चडशे हांगासर लोकांक अंडरपास आहलो पूण फिजिबिलिटी इतली ना तरी आसतना एक सजेशन आयज हांगासर अशें जालें की फूट ब्रीज हो जावचो अशें
सजेशन घेतलां आनी हे म्हाका दिसता फूड ब्रिज लोकांक सोंपेपणीचे आमचे जावं दोनूय सायडी स्कुलां आसा रेजिडेंट आसा हांगासर लोकांक वेर्ना इंडस्ट्री वचपाक कामाक वचपाक जाय सांकवाळ इंडस्ट्री आहा थिंगाय कामाक वचपाक जाय हाका लागून हांगा फूड ब्रिज हांगासर दिवचो अशें सजेशन जाल्लां आनी चडशें म्हाका दिसता हें सजेशन आमी PWDचे इंजिनियर आसा तेंचे कडेन आमी डिस्कस करून हें फायनलायज करतले आनी लोकांकूय मान्य जालां की हो फूड ब्रिज हो जावचो म्हणून कित्याक लोकांक बरे भाशेन सॉल्व जातले लोकांक बरे भाशेन जावं सिनियर सिटीजन जावं स्कॉला भुरग्यांक वचून सोंपें म्हणटाले तें आमी आयज डिसिजन केलें हांव चड आनी चड आमच्या दिगांबर सराक काजान देव बरें करूं म्हणटा तो आयज आयलो आनी आमच्या मदीं लोकांकूय ताणें सांगलें बाबा अशें अशें आमी करया आनी लोकूय ताका एग्री जाला ताका लागून हांव काजान सर गाडयो क्रॉसिंगे खातीर आनी गाडयो क्रॉसिंग जावपा खातीर कितें प्लॅन दवरला गाडयो क्रॉसिंग जावपा तेजेरूय आमी डिस्कशन करतले कित्याक आनी पांच स जाणांची कमिटी काडया म्हणल्यार तेजेरूय आमी डिस्कस करून जे खंयचे डिपार्टमेंट जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय आपयन हाडटलो तो एक 8 दिसां भितर तो ताकाय आपयन हाडटलो आनी ताचें सोल्युशन आमी तेवूय सोल्युशन आमी कितें तें काडटले हय तरी एनएचआय तरी लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेयना एवरी टायम कितें हय पळय कितें जालां एक्चुअली आतां सरान सांगलां ते भाशेन ते पयलीं आमकां गायड करना वो सांगना एक्चुअली तेणें आमकां पयलीं एज अ MLA वो एज अ सरपंच वो पंच विलेज पंचायत तेणें पयलीं पळोवपाक जाय पूण ते कळनासतना ते हायवे जे ताका कितें डिफिकल्टी जे लोकांक रेजिडेंट कितें डिफिकल्टी आसा ते तांकां खबर आसना हे आपले येता की सर्वे करता आनी आपले प्लॅन पास करता पयलीं तेणें आमचे जे विलेज पंचायत ताका सांगपाक जाय मागीर ZP आसा जावं कोण MLA आसा हेंकां पयलीं सांगपाक जाय पूण हे सांगनासतना हें करता ताका लागून हें जाता प्रॉब्लम जाता आतां सरान सांगला ते भाशेन म्हाका दिसता तो दुसरे डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दितलो अशें पयलीं तुमी गांवांत कितें येता जाल्यार पयलीं गांवांत विलेजान सांगपाक जाय आनी सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी लोकांक सांगून आमी हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक हें क्रिएट जावपाक शकना ते लोकल लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाक सोदतात जशें ना की थोडे जे पयलीं जे प्लॅनिंग आशिल्ले ते वयल्या लेवलाचेर नॅशनल हायवेजान कितें केल्लें तेंकांच खबर आशिल्लें जे लोकल स्टेक होल्डर आसा तांकां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवना जे आतां आमचे मंत्री आसात दिगंबर बाब कामत जे प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलां 7 जाणांची कमिटी काडुया लोकल लोकांची जे प्रमाणे खरेंच एक लोकांचे प्रश्न हेच्या करून सुटावे जातले अशें हांव मागतां गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. कुर्टी खांडेपार आशिल्ल्या नाल्यात कोयर आणि सिवरेज व्हांवता. वाठारांतल्यान व्हांवपी नालो फोंडा शहरांतल्या मुखेल नाल्याक जोडटा. ते भायर हो जुवारी पुलाक जोडिल्लो आसा. पंचायत सुवात नितळ करतात पूण कांय लोकांच्या हलगर्जीपणाक लागून असल्या घडणुकांनी वाड जाता. पळयात सरपंचान कितें म्हटले ते. कुट्टीक नाला जो आहा पळय न्ही तो आख्खो फूल ऑफ गार्बेज आसा म्हणजे प्लास्टिकान भरलेलो आसा. तो तुमी केन्ना करतले कितें करतले? आमी वर्सांनी फक्त क्लीन करता सगळ्या वाड्यान वर्सांनी फक्त क्लीन करता पूण जाता कितें लोकांक आमी कितलेय अवेर केले लोक सुदरना. कित्याक सगळ्यांनी खबर ना म्हाका लेबर क्लास लोक ते खबर ना. कचरो आट्टा वाळ उडयता आतां डोर टू डोर पंचायतीचे मनीस डेली कलेक्शनाक वयता. कित्या खातीर तेंचे कळना म्हाका. आनी जालें कितें पयरूच CM आयल्लो न्ही तेन्ना एक प्रायवेट लेटर घेतला की डिसिल्टी नाला म्हणून आनी तुमी आतां म्हणलो तोच नालो कुट्टीचो तो फूल क्लीन करून घेतले. सगळें क्लीन करून घेतले. हय पूण लोकांक अवेरनेस आहा ती कितें करतले तुमी? ऑलरेडी आमी कितें केलां ह्याच 2 तारखे मिटींग आमी डिसिजन घेतलें की परते अपील खूब दिले आमी. आतां परते आमी एक अपील घेवन आमचो जो गार्बेज कलेक्शन करता तेज्याच अंडर आमी ते अपील रुटीन सर्क्युलेट करतले की कचरो उडोवन नाका तो फायन आसतलो. आमी अवेर केले सुद्दां न्ही लोकांक. ते लेबर क्लास ते कितें करता रातचे उडयता कचरो ते आमकां हातीक मेळना. आमचे कॅमेराय घातला पूण ते हातीक मेळना. म्हणजे आमी आतां कितें करतले ठरयलो अशें की आमी एक पॅम्पलेट प्रिंट करप आनी ताका सर्क्युलेट करप म्हणून जो डेली कलेक्शन जो करता लेबर तेज्या हातीन दिवपाचें ते डोर टू दी म्हणटा पूण क्लीन करतले तुमी? हय वा क्लीन करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात नितळ मळब आनी उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. उष्णतायेत वाड जाल्ल्यान भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. बिरेस्तारा सुखी परिस्थिती आसतली. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली जाल्यार दनपरां खर उष्णताय जाणवतली. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. ह्या काळात नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. नितळ मळब, दीस उष्ण, सुके हवामान,
सकाळी आणि सांजे थंडसाण, दनपरां खर उष्णताय, घेवची भलायकेची जतनाय. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.